नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो हरकती घेवन एक्टिविस्ट लोकांच्यो पणजे झुंड्यो निमणे दिसा अर्ज 10,000 आराखडो रद्द करात, आराखडो 2031 करात, लोकांच्यो मागण्यो। बीजेपीचे 26 आमदारांचे टार्गेट 32 मतदारसंघात उमेदवार। कार्यकारिणीचे बसकेत शिक्षण, माध्यम, माड, डिफेन्स एक्सपो, रिजनल प्लानाचेर कार्यकर्त्यांक उजळणी। माकडताप 70 नव्या गावांनी म्हावशे एकली गेली। 24 नवे पेशंट। पाली उपरांत म्हावशे, झरम्या, कोपाड्ड्या, करमळे, सालेलीतूय लक्षणां। मेल्ले माकडांचो वाडटा आंकडो। विनय तेंडुलकार बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून परत आयलो वेंचून। किरण कांदोळकार, निलेश काब्रालाची राष्ट्रीय मंडळात निवड। खबरो विस्तारान। प्रादेशीक आराखड्याचेर सुचोवण्यो हरकती घेवन एक्टिविस्ट आनी लोकांच्यो सोमारान निमण्या दिसा झुंड्यो पडल्यो। पणजे टीसीपी ऑफिसांत शेंकड्यांनी लोक दिसभर आशिल्लो। सुचोवण्यो 10,000 मेरेन पावल्यात। राती मेरेन लायनी आशिल्ल्यो। बीजेपीन जाहीरनामो परत वाचचो म्हूण एक्टिविस्ट उलयतात। सरकारान 2031 आराखडो करचो। गोंयकारांची घरां सोडून बाकीच्या बांदकामाचेर तो मेरेन निर्बंध घालचे म्हूण फादर एरमीत मागता। आमचे म्हणणे अशें आसा की हो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो आनी सरकारान तयारी करची 2031 प्लॅनाक। इन द मिनटायम कितें करपाचें? They should bring a moratorium on all construction except residential dwellings of Goans. Single residential dwellings of Goans. Till they prepare the new plan and notify the new plan 2031. Because the BJP government in their manifesto, if you check it up, they said this plan 2021 has to be scrapped and a new plan transparent and carrying the people along. So we are not talking a different language from the BJP, it's the same language. Tell them to go back to the manifesto and remind themselves about this plan. There is no choice. There is no choice. The choice is, our choice is to save Goa from total destruction. We cannot go either by 2001 or 2021 because both of them have got a lot of areas which are in settlement zones which are eco-sensitive. So right now what the chief town planner is going by is not sufficient. Like father has said, it has to be a moratorium till the new plan comes, except on single dwellings. Only single. गोवन्स फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट एनजीओने हरकती आणि सुचोवणे घाल्यात। लोकांची प्रचंड गर्दी पडिल्ल्यान टीसीपीक राती उसरा मेरेन ऑफिस उक्ते दवरचे पडले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी। बीजेपीन येता त्या वेंचणुकेत 26 आमदारांचे टार्गेट दवरून 32 मतदारसंघात उमेदवार घालपाची तयारी केल्या। कार्यकारिणीच्या बसके उपरांत बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांची पणजे बसका जाली। माध्यम भास प्रश्नाचेर सरकारान खंय मदलो उपाय काढला। फक्त डायोसेशन सोसायटीच्या 135 शाळांकच अनुदान मेळटले। मात माय भाशेत मुळावे शिक्षणाचे धोरण बदलचे ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। बसकेक रक्षा मंत्री पर्रीकारूय आशिल्लो। 14 जाले, 17 जाले, 21 जाले। आमची यशोगाथा आणि आमचा जो ग्राफ आसा तो असोच कायम वाढूंक जाय आणि त्यामुळे येणारी निवडणूक पुढे येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकोत कोण विनय बाबान सांगले ते 26 जे आसात ते जर आम्ही 26 मेळयतले जाल्यार आमकां किमान 30 मतदारसंघ हे अत्यंत प्रामाणिकपणान सिन्सियरली 30-32 मतदारसंघ लढवचे पडटले। बसकेक माडाचोय विशय आयलो। कापलो म्हणजे राज्याचे दुश्मन जावं शकना, निसर्गाचे दुश्मन जावं शकना। जेंकां नाटकां करूंक जाय, जेंकां विशय भावनीक करूंक जाय, माडाचें जर प्रेम आसलें जाल्यार घर बांदतना माड कापचे नासले। माडाचें जर प्रेम आसलें जाल्यार माडाची कुळागरां घेवन कापून दुसऱ्याक विकचे नासले। दोग-तीग जाणांक स्वप्न वाटता हे विशय कित्याक येता माडाचे? कारण रियल इस्टेट डेव्हलप जेंच्यांनी केल्या पळय तेच बोवाळ मारतात। माडाचे विशय येवपाचें कारण लक्षात घेयात की जे
बिल्डिंगो बांदतना जे माड कापता तांकां अचानक माडाचो मोग केन्ना पासून आयलो जाल्यार निवडणूक 12 म्हयन्या भितर येवपाची लक्षणां दिसपाक लागली. त्यामुळे जे निवडणूक दोळ्यान दिसता पळय ताज्यामुळे कंटाळवाडे फुटले. लाखांनी चौखण मीटर जमीन SEZक लाडटल्यांनी डिफेन्स एक्सपोचेर खंय आवाज काडचो न्ही. म्हणजे SEZ असो जर विचार केलो म्हणजे डिफेन्स एक्सपो वयल्यान म्हणटात आमी 4 दिसां खातीर जमीन दिल्या आणि आमी म्हटलां की परमनंट डेस्टिनेशन करपा खातीर वी विल टेक अ सेपरेट डिसिजन. ज्या लोकांनी SEZची 36 लाख स्क्वेअर मीटर जागा कवडी मोलान दिली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नव्या वर्सा पयल्याच म्हयन्यांत 70 माकडतापान पयलो बळी घेतलो. पोरुसावन पाली गांवच्यान हें दुयेंस पातळत चल्लां, मात ताचेर जाय तशें नियंत्रण हाडूंक दोतोरांक जमना. अंदू म्हावशी झरम्या कोपाड्ड्या मेरेन माकड रोग पावला. बुद्रूक करमळी आनी सालेलीय पावला म्हूण खबरो येतात. मावशे जानकी देसाय माकडतापान गेली. तिका मेडिकलांत घाल्ली. जानेरातच 24 जाणांक लागण जाल्या. 11 जाण गंभीर आसात. 70 माकड रोग नियंत्रणाभार वता म्हणपाची लक्षणां दिसतात. 60 वर्सांची जानकी देसाय आयतारा GMCत सोंपली. माकड रोगाची लक्षणां दिशिल्ल्यान तिचेर वाळपयच्या हॉस्पिटलांत 11 जानेरासावन उपचार चलताले. थंय जाग्यार येना म्हूण 13 जानेरासावन तिका बांबोळे मेडिकलांत हाडली. निमणे आयतारा ती पेड्ड्यार जाली. अजून पर्यंत 139 टेस्ट जाल्या आनी हातूंतले 24 पॉझिटिव्ह येयले. अजून पर्यंत एक डेथ जाल्या. तशें जेंकां कोणाक लोकांक जोर येता किंवा उलटी आनी लूज मोशन जाता ताच्या बरोबर इवन हो सिम्पटम जो आसा पळय की खंयचेय रगत जर येता किंवा कातीक रगत येवपाक शकता, संडातल्यान रगत वचपाक शकता, उलटेंतल्यान रगत वचपाक शकता, अशें जर कोणाकूय जर जोरा बरोबर हे जर सिम्पटम्स दिसता किंवा ही लक्षणां दिसता जाल्यार ताणें ताबडतोब आमचे CHC वाळपय किंवा वाळपयचे जे हॉस्पिटल आसा आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाळपय थंय वचून डॉक्टराचो सल्लो घेवचो. पाली गांवांत पोरू माकड रोगान 4 जाण गेल्ले. त्या उपरांत सरकारान उपाय म्हूण वाशिनां आनी मोठ्या प्रमाणात जागृताय मोहीम सुरू केली. मात वाशिनांक लोकांचो प्रतिसाद व्हडलोसो मेळ्ळो ना. आतां पालिसावन माकड रोग 70च्या बाकीच्या गांवांनी पावला. मावशी झरम्या आनी कोपाड्ड्यात दुयेंती मेळ्ळ्यात. बुद्रूक करमळी आनी सालेली माकडटाप पावला म्हूण खबरो येतात. हे दुयेंस पातळटा माकडांच्या किट्टींतल्यान. आतां मेरेन ह्या वाठारांत 6 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात. माकड मरपाचें प्रमाण वाडलां. म्हयन्याभरात 24 नवे दुयेंती. 11 जाणांची परिस्थिती गंभीर. मात सरकारा कडेन माकडटापाक अजून जाय तसो उपाय ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.